नाफ्ता नाफ्ता म्हणून आवाज जालो. त्या आवाजान आमचे मुरमुगांवकार भिले आनी तितून म्हणजे एक आमोणकारान प्रेस घेयलो की हे नाफ्ता आमचे मिनिस्टर मिलिंद नायकान हाडला म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदतां की बिस्तर लोकांक भडकय नाका आनी ताका सांगूंक सोदतां आमचे मिनिस्टराचें नांव पिड्यार करपाचें न्ही तेणें की तेणें नाफ्ता हाडली ताका सॅक कोराय हें कोराय मिनिस्ट्री काडून उडय. हांव ताका सांगूंक सोदतां की हो कितलो हितून स्कॅमान हें आहा तो इनवॉल्व आहा तो. तेणें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना 2010 तो एक हॉर्टिकल्चर स्कॅमान आहा तो जेन्ना चॅरमॅन आहलोलो आनी CM तेचो दिगंबर कामत आहलोलो. हांव ताका सांगूंक सोदतां की तूं चिकडान फातर मारनाका, फातर मार चिकोट तुजेरूच सोडटलें आनी ताका सांगूंक सोदतां आमचे मिनिस्टराचें नांव तेणें पिड्यार करचें न्ही. संकल्प सारख्या ह्या मनशांक जे दाबोलीन रावन हांगा मुरगांवच्या हेतूर आवाज करतात तेचो हांव खरोखर ह्या गोष्टी खातीर निशेध करता. तेणे ह्यान फुडें ह्या दाबोलीन रावनच तेंच्यांनी आपले राजकीय हें चालू करचें. असल्या हेतून ह्या हेतून तेणी फुडें येवचें न्हू आनी आमी हांकां असल्या गोश्टी केन्नाच थारू दिवचो ना. आमी इतलेच खातीर हांव तुमकां सांगता की ही शीप कशी येयली, कोणी हाडली, ह्या गोश्टीचो खरोखरच हांव अजुनूय आमच्या सरकारा कडेन मागता की तेचेर डिपली तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करचें. आनी तितून तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार 15 जुलयाक ही शीप जेन्ना आयली त्या टायमाचेर MPT बरोबर ज्या निसी नलिनी हेचो स्टाफ आनी तेचो कोण जो एजंट तेंच्या बरोबर जी मिटींग जाली तेतून एक आमचो कॉन्सिलर निलेश नावलकर हेचें बी नांव आहा आनी तेणी त्या बैठकीन आनी तेका लागून ही शीप हांगा आयली आनी आमकां मुरगांवच्या लोकांक ह्या डेंजरस हितून घातले. आयज खरोखरच म्हाका दिसता हेंच्यांनी ह्या पद्दतीनचे म्हणजे आयज संकल्प आमोणकर जेन्ना आमच्या सगळ्यांचेर आरोप करता की हे सगळे नाटक आहा जाल्यार तेणी खंयच हो कॉन्सिलर तेच्या बरोबर रावपी आनी तेणी अशा पद्दतीची जर शीप हाडपाक तेणी जर सपोर्ट केलो जाल्यार खरोखरच हे आयज आमच्या मुरगांवकारांक घातक आहा. असल्या पद्दतीन जर एक पॉलिटिशियन ह्या पद्दतीन जर काम करपाक लागले जाल्यार हांकां मुरगांवच्या लोकांनी केन्नाच थारो दिवपाक जाय. फक्त कारण की आमचो लोकल आमदार मिलिंद नायक जो थंय इतलो एक अलर्ट आशिल्लो आनी तेणी इतली बरेपणान म्हणजे आमकां सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन लोक तेन्ना खूब हे जाल्लेले म्हणजे टोटल लोक चळावले, लोकांक कळनासलें कितें करपाचें तें. सो ते लोकांक घेवन तेणी आपली सरकारा कडेन मागणी दवरली आनी सरकार आयकचो ना किंवा खंय तरी आपणाक बायपास करूंक सोदता की ते MPT चेअरमॅन म्हणटा ते कोणाचेच आयकना. MPT चेअरमॅनान आपली दादागिरी चलयलेली आसा थंय. त्या खातीर लास्टाक आमकां कोर्टाक एप्रोच जावपाक तेंच्यांनी हेल्प केलो आनी आयज कोर्टाक एप्रोच जाले आनी ओन्ली कोर्टाच्या डायरेक्शना खातीरूच आयज हे आमच्या गोंयांतसून म्हणटात ते एक निमण्या दिसा वर्साच्या निमण्या दिसा आमकां हे आमच्या आमदारान नव्या वर्साची एक भेट कशी गोंयांतसून हो आनी आमच्या गणेश बेंजोप्लास्टासून हो नाफ्ता काडून उडयलो आनी आमकां एक बरें गिफ्ट दिलें अशें हांव म्हणूं शकता. म्हणजे आमी आतां गणेश बेंजोप्लास्टाक अशें सोडचें ना. गणेश बेंजोप्लास्टान जर तर प्रॉपर स्टोरेज टँक ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दवरूं शकना, कन्सेंट तेंचो रिन्यू जावंक ना जाल्यार आमी ही परत गव्हर्मेंटा कडेन कंप्लेन करतले आनी गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडेन आनी जाता तितल्या बेगीन सड्या वचून जेटी भागासून गणेश बेंजोप्लास्ट म्हणटात ती आमी कायमची काडून उडोवपाक प्रयत्न करतले.